आणि आणि एक सांगता आयज हांव एक सांगूंक सोदतां तुमकां की अशे नामनेचे डॉक्टर गोंय राज्यांत आयज अफवा पसरपाचो प्रयत्न करता. हेजेर कारवाई जावंक जाय. कारवाई हांव निश्चित घेतलो आरोग्य मंत्री म्हणून आनी जे एपिडेमीक एक्टचे अंडर जे कितें कायदो आहा तेजेर एक्शन घेवचेच पडटले. काय अशे डॉक्टरां आयज हांवें पळयलां एक मणिपाल हॉस्पिटलाच्या डॉक्टरान एक 50% गोवा मेडिकल कॉलेजचे डॉक्टर आयज क्वॉरंटायनार आहा म्हणून पॅनीक पसरपाचो प्रयत्न केलो. ही खोटी गोश्ट. गोवा मेडिकल कॉलेजांत एक बी डॉक्टर आयज क्वॉरंटायनार ना आनी सगळी खोटी बातमी पसरपाचो प्रयत्न चालू आहा. लोकांनी हेजेर लक्ष दिवं नये आनी कितेंय असल्यार आमी निश्चित योग्य तरेची कारवाई घेतली आनी असल्या डॉक्टरांक हांव विनंती करूंक सोदतां ह्या तरेची तुमी तुमचो मत तुमी व्यक्त करपाक अधिकार आहा देशांत, पूण तुमी गोवा मेडिकल कॉलेजाचे बदनामी करपाचे ना आनी बेश्टे अफवा पॅनीक तयार करपाची गरज ना. कारण यू आर एक्चुअली प्लेइंग एज अ डॉक्टर विथ द लायफ्स ऑफ द पीपल ऑफ स्टेट ऑफ गोवा अँड डिस्टॅबलायज अ टॉप इन्स्टिट्यूशन इन गोवा लायक गोवा मेडिकल कॉलेज. अशें करूं नये डॉक्टरान आनी आमी ह्या योग्य तरेची कारवाई हांवें सेक्रेटरी हेल्थाक सांगलां करपाक. थँक्यू.